नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. यूके ब्रेक्झिट युनियनांतल्यान भायर सरचे 52% लोकांचो कौल. गोंयकारांक धाकधूक. सेन्सेक्स मार्केट रुपया पाउंड कच्चे तेल पडले. भांगराक उजो. पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन यूकेत काम करपी गोंयकारांक फुडली 2 वर्सां तरी चिंता ना. मात तांच्या उपरांतचे भवितव्य थंयचे नवे सरकाराच्या पॉलिसीचेर निंबून. सगळे तांच्या हातांत. दोन वर्सां उपरांत यूकेतल्या गोंयकारांनी करचें कितें? कोण म्हणटा दोट्टी नागरिकत्व, कोण म्हणटा भारतीय नागरिकत्व, कोण म्हणटा रिहॅबिलिटेशन. जीसीए स्कॅमात आरोपी त्रिकूट बाळू चेतन मुल्लाक जामीन. 1 लाखाचो बॉन्ड आनी तितलेच हमीचेर सोडले. मात पुलीस स्टेशनात हजेरी. फेब्रुवारी 2014 मेरेनची बेकायदेशीर घरां आनी वेवसायीक बांदकामां रेग्युलरायज करपी कायद्याच्या अध्यादेशाक मंत्रिमंडळान दिली मान्यताय. सर्क्युलेशनान मंत्र्याची मान्यताय. एआयएफएफच्या कारभाराक विटून स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आनी साळगांवकाराचो आय लिगांतल्यान भायर सरपाचो निर्णय. आनी पावसान धरलो नेट. गोंयकारांक सांजावाच्या मुडात. सेंट जॉन बाप्तिस्ताचे फेस्त. बांयत तळ्यांनी उड्यो मारून घुमटाक गिटारांच्या तालार फुलयलो सांजाव. खबरो विस्तारान. ब्रेक्झिट युरोपियन युनियनान नाका म्हणून यूकेच्या 52% लोकांनी ऐतिहासिक कौल दिलो. 12,49,501 मतांनी यूकेन ब्रेक्झिट केले. ब्रेक्झिट चालीक लावंक 2 वर्सां आसा, पूण फुडली 4 वर्सां तरी लागतली म्हणून नामनेचो ब्रिटीश इकॉनॉमिस्ट लॉर्ड मेघनाथ देसाय प्रुडंटाक सांगता. प्रधानमंत्री कॅमेरूनान देंवता म्हणून घोशणा केल्या. कौल आयलो आनी सेन्सेक्स आशिया मार्केट रुपया डॉलर कच्चे तेल पडले. भांगराक मात उजो भेटता. यूकेन युरोपियन युनियनात रावचे काय ना ताचेर बहुचर्चित जनमत कौलाचो निकाल शुक्रारा सकाळी लागलो. प्रधानमंत्री कॅमेरूनान निकालाची घोषणा केली. 51.8% लोकांनी यूकेन भायर सरचे म्हूण कौल दिला. 12,49,501 मतांनी यूकेन ब्रेक्झिट जिखले. म्हणजे साधारण 100तले 48 लोकांकूच यूके युरोपियन युनियनात राविल्ले जाय. ही अनपेक्षित खबर आयली आनी एशियन मार्केट घसरले. रुपया घसरलो. सेन्सेक्स पडले. ब्रिटीश करन्सी पाउंड 31 वर्सांत पयल्या फावट इतलो पडला. पेट्रोल देंवले. भांगर मात वाडटा. यूकेतले 100 मोठे कॉर्पोरेट भारतीय उद्योगांकय ही हुस्क्याची गजाल. Brexit has happened, sir. Now, sir, I would like to have your first reaction, sir. It had to be implemented. It took about 3 years to do it. I think a full exit will only take place by about 2020. Now, sir, what about those Goans who have Lisbon passport, Portuguese passport, and they are in UK now, sir? Nothing has changed. Nothing has changed. Okay. People who Portuguese passport and live in UK will have to go out and all those questions will be negotiated. What will be the immigration policy of UK, sir, and for now after Brexit? Until we have exited, policy cannot be changed while we are still in the EU. We are still in the EU. If we have 2 years, we'll have 2 years to negotiate with all. Once the process is started, it doesn't look like the process will start till January 2017. Yeah. And then, so it will be finished by January 29. It will take about 4 years before we know. Indians who come with a visa, they're all not working. No, so nothing has changed at all and will not change for 4 years. So people are safe for the while. There's no need to panic. With Portuguese passport, Indians with visas are safe in UK for next 4 years because it will take 4 years to. Yes. Okay. Yes. And I try to tell you, not just the Goans, there are other people with foreign passport or European passport living in UK. Okay, sir.
And whether they can stay or not, and for how long, all that will be decided later on. Is Yes. Mr. Boris Johnson is looked upon as the front runner for PM candidate there? Who knows? He looks like it right now, but the election will be tough. I don't think so. I don't think. I've always been saying it is really nothing to do with India. It will not actually make much difference in India. And again, as I keep on saying, there will be time enough to consider. Because, the economy is the same economy, everything is the same. Nothing changes immediately as a result of the referendum. Yes, things will change, but not immediately. Okay. ब्रेक्झिट जायत जाल्यार लिस्बनांतल्यान यूके आनी युरोपान गेल्ल्या गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. यूकेक ब्रेक्झिटा अंतर्गत विड्रॉवल करपाक 2 वर्सां प्राझ आसलो तरी मुळात 4 वर्सां तरी सगळें जाग्यार पडपाक लागतली म्हणून नामनेचो अर्थतज्ञ लॉर्ड मेघनाथ देसायान प्रुडंटाक फोनार सांगलें. भारताचेर सुद्दां ब्रेक्झिटाचो तसो मोठो परिणाम जावचो ना. ताचे कोतान यूकेक रातोरात आपली इमिग्रेशन पॉलिसी बदलूंक मेळपाची ना. प्रधानमंत्री डेव्हिड कॅमरूनान ऑक्टोबरान म्हटल्यार आपूण देंवता म्हणून घोशणा केल्या. नवो प्रधानमंत्री पदाचो दावेदार म्हणून बोरिस जॉन्सनाचें नांव मुखार येता. पोलाचो अदमास लावपी चडशा पोल एजन्सीचो अदमास चुकलो. यूकेचो कौल काठार आसलो तरी युरोपियन युनियनातूच रावंक आसतलो म्हणून एक्झिट पोल येताले. तज्ञ तेच उलोवन दाखयताले. मात आतां ही फक्त विशफूल थिंकींग थारल्या. मात कौल आयलो आनी सेन्सेक्स, आशिया मार्केट, रुपया, डॉलर, पेट्रोलूय पडलें. भांगराक उजो पेट्टा. हो भारताचेर पयलो ब्रेक्झिट इम्पॅक्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन यूकेत काम करपी गोंयकारांक फुडलीं 2 वर्सां तरी चिंता ना. मात ताचे उपरांतचें भवितव्य थंयचे नवे सरकाराच्या पोलिसाचेर निंबून आसतलें. इंग्लंडात सावन लॉर्ड मेघनाथ देसाय खासा प्रुडंटा कडेन उलयले. तांच्या म्हणण्या प्रमाण सध्या भिवपाची गरज ना. मात फुडाराचो विचार थंय गेल्ल्या गोंयकारांक करचो पडटलो. कायदेतज्ञ तेच सांगतात. मात परत जर थंय गेल्ल्यांक इंडियन सिटीजनशीप घेवंक जाय जाल्यार सगळो देस्पेत परत करचो पडटलो. ते खातीर 6 ते 7 वर्सां वतलीं. Article 50 provides that if any member state wants to withdraw, it has to notify the European Union. And there is a window period of 2 years which the member state has before it is officially out of the Union. So as of now, though it is a matter of concern that Britain has left European Union, I still say there is a time of at least a window gap of 2 years before which everything will become final. I cannot understand how can they get an Indian citizenship mere fact that they no longer can reside in Britain. If they can't reside in Britain, there is no prohibition for them to reside in Europe. But if they want to come back to India and acquire Indian citizenship, mere cancellation of that passport or the citizenship will not automatically revive the citizenship of India. They would have to apply for, they'll have to complete the process, including the minimum number of years they'll have to come back and stay, which means they have to come and stay legally in India after surrendering their passport, and then they'll have to apply for Indian citizenship. Also, one more thing which you should not forget is that what are the negotiations and what are the benefits which UK can secure and European Union can secure in this 2-year window period will be important. One of the things which they will have to be looking at is the migration policy, both for living and for working, because this is one of the key issues which will have to be resolved, and only then the picture will be clear whether our people who have gone there with a Portuguese passport and staying there can continue or not. Right now it is too early, but if you look at it strictly, I would say door is closed right now, but that is subject to that condition that if the agreements and the treaties are entered, then it would be different. Now, as far as Goans are concerned, I think Goans will find their own ways to remain in England. Some of them who cannot remain in England may go to other parts of Europe, and only those who are pushed to the wall may have to be taken care of by the Goa government. Now, as far as the country and the Indian embassy is concerned, they may have to start immediately advisory and rehabilitation centers
to deal with the fear that has gripped the Goan community in England. At the same time, I find that the country like England may require lot of labor which is available in our country and particularly in Goa. Now the Indian Embassy can also work towards getting work permits for these people if it is possible. ब्रेक्सिटा उपरांत युकेतल्या गोंयकारांवेल्यान गोंयांत चिंतेचें वातावरण जालां. खासदार सावयकार म्हणटा गरज पडल्यार केंद्रीय गृहमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्र्यांक मेळटले. गोवा फॉरवर्ड खंय ब्रेक्सिट गोवन्स कावन्सिलिंग अँड रिहॅबिलिटेशन फ्रंट काडटा. काँग्रेसीचे लुइजिनाक तांकां दोट्टी नागरिकत्व दिल्लें जाय. विष्णूक भारत सरकारान ब्रेक्सिट प्रभावीत गोंयकारांक भारताचें नागरिकत्व दिल्लें जाय. पयली यूके आनी युरोपांत कितें परिस्थिती जाता ती पळोवया. यूकेतल्या गोंयकारांची चिंता आसा म्हूण खासदार सावयकार म्हणटा. 20,000 लोक अफेक्टेड जातले म्हणून तो खरे म्हणजे काल इश्यू आयिल्लो आसा. गोंयचो हातूंतले जे गोंयकार आमचे आसात म्हणून हांवूय सकाळच्यान विचार करतालो कितें करपा येता तें. पळोवया तेंचे कडल्यान आतां परिस्थिती कितें निर्माण जातली ती पयली पळोवची पडटली. पूण डेफिनेटली if it comes to that, then we'll have to seek the intervention of the Honorable Home Minister as well as the External Affairs Minister. आमचे लोक वयता ते पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन वयता. ते कामाक लागलेले आहा. काम थंयसर आसा तांकांय भायले लोक जाय काम केल्ले बेश्टे धाडूं शकना. ते बरें युरोपियन युनियन पळय आहा तो 20 राष्ट्राचो युनियन. दुसऱ्या राष्ट्रांनी वचूं येता तेंच्यांनी गरज पडल्या जाल्यार. फॉरेन पासपोर्ट घेता तेका PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड वचना तेजें. तेका प्रॉपर्टी दवरपाक हांगासर ती सुविधा आहात तेका. फॉरेन नॅशनल जालो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना. फक्त ज्यो रायट्स पळय आहा हेज्यो म्हणजे पॉलिटिकल रायट वोटींग रायट बाकीच्यो वस्तू त्यो गावना तेंकां. 2 वर्सां चलतले तेंचे कितें करचें पळय तें हो फक्त निर्णय व्हडलो काय म्हाका दिसना. आय डोंट सी एनी बीग प्रॉब्लम्स. आतां न्याय कोण वयता तेंका कडेन प्रॉब्लम जातले. गोंय सरकारान NIR सेलाक एक्टिव्ह करचो पडटलो. विजय म्हणटा गोवा फॉरवर्ड ब्रेक्सिट गोवन्स कावन्सिलिंग अँड रिहॅबिलिटेशन फ्रंट काडपाचो विचार करता. युनायटेड किंगडमान जे आतां आज झिरकल्यात तांचे बरोबर आमी आसात. वी एम्पथायज विथ देम फुल्ली. आनी आमचो डिमांड असो आहा की गोंयचे सरकारान आपले NRI सेल एक्टिवेट करचें. एक इमिजिएट टास्क फोर्स घडोवन हाडचो आनी हे टास्क फोर्सान आमचे हे डायस्पोराक एडवायज आनी सपोर्ट करपा खातीर काम सुरवात करचें. गोंयच्या सरकारान आपले सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय चड करून ब्रिटीश हाय कमिशनाक निर्देश पावोवपाची गरज आहा की बेगींतल्या बेगीन एक ब्रेक्सिट एफेक्टेड लोकांक आदार करपाक ब्रिटीश हाय कमिशनान चड करून गोंयकारांक आदार करपाक स्टेप्स घेवचे. गोवा फॉरवर्ड पार्टीन अशें चिंतलां की ब्रेक्सिट गोवन्स कावन्सिलिंग आनी रिहॅबिलिटेशन फ्रंट म्हणून ते इमिजिएटली घडोवन हाडटले. आमी गोंयकार जो एक मेंबर ऑफ पार्लमेंट थंय आहा कीत वास ताजे संकल्पान ताजे टचार आहा. लुइजिन म्हणटा पॉंडिचेरीन थंयच्या नागरिकांक दिला तशें युकेतल्या गोंयकारांक भारत सरकारान सुद्दां दोट्टी नागरिकत्व दिवचें. Congress party has already got NRI global Goans cell of the party. That the government of India must protect these people and also provide them dual citizenship as they have given in Pondicherry and other places. So we are going to take a decision because right now there is the mayhem in the financial world, not only in terms of pound but also all over the world. And this is going to have a very serious repercussion as far as the economy of UK, economy of Europe and economy of the world. गुजराती जाय जाणां पुर्तुगीज पासपोर्ट करून लाखांनी लोक आहा थिंगा. सो हें जातलो म्हूण म्हाका खबर आशिल्ली आनी म्हाका कोण सांगलें म्हळ्यार हांवें रोखडो कित वाजा फोन केलो. कित वाज म्हगे फ्रेंड आनी कित वाजान सांगलें आपण सांगो फूल सपोर्ट इन मातो वोट सगळे लोकांक आमो सांबाळटा म्हूण आमी गोंयकारांक आमो सांबाळटा म्हूण. आनीक म्हाका सुद्दां म्हाका सांगलें म्हळ्यार कित वाजान इन म्हूण वोट मारला. आनी हांवें सांगिल्लें का मातशें गोंयकारां आमगेले सांबाळ कितें तेंगे जॉब आनी सो 2020 पासून कांय भिरांत ना गोंयकारांक. 2020 पासून कांय भिरांत आसपाना.
आतां कितें जाता तें मुखार चोया. तर म्हाका आज म्हाका कितें वाजून फोन केला, यू डोंट वरी, आय एम फायटींग फॉर द गोवन्स. आमदार विष्णू वाघ म्हणटा युकेन ताच्या मतदारसंघातले खुबशे जाण आसात. भारत सरकारान ब्रेक्सिट प्रभावित गोंयकारांक तांचे भारतीय नागरिकत्व परत दिवचें. चडशे तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जशी चड लागतली, तुमकां कितें दिसता? आसतना ही एक गंभीर घटना आनी हेजे खूब दुर्गमी परिणाम गोंयचेर जावपाचे. खातीर अशें दिसता की पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन जे आमचे सगळे भाव, विशेष करून म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले इंग्लंडाक गेल्ले हे खूब त्रासान पडपाचे आहा. तांकां इंग्लंड सोडून पुर्तुगाला वचप शक्य ना आनी गोंयकारांक सस्टेन करपा इतली पोर्तुगीज इकॉनॉमी जी आहा ही इकॉनॉमी अजून तितली बळकट ही जाल्ली ना. सो एक सरकारान हाजेर गंभीरपणे विचार करचो. गोंय सरकारांत न्ही, भारत सरकारान करचो की जे पोर्तुगीज हें घेतल्यामुळे तांचें नागरिकत्व रद्द जालां ते तांकां परत नागरिकत्व मेळोवन दिवपा खातीर एक ऑप्शन दवरचें आनी तांकां आवाहन करचें की जे लोक थंय गेल्या तांकां जर येवपाचें आसत जाल्यार तांकां हांगा येवं येता. तांच्या खातीर आमी इंडियन सिटीजनशीप उक्ती करता म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. AIFF ISLाक भारताचो प्रीमियर लीग करून आय लीगाचो दर्जो देंवयता म्हूण स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आनी साळगांवकार आय लीगांतल्यान भायर सरले. मायात AIFFन नव्या आराखड्याचेर मिटींग घेतिल्ली. तातूंत आय लीगाक सकयल देंवोवन ISLाक टॉप दर्जो दिवपाचो प्रस्ताव आयिल्लो. स्पोर्टिंग आनी साळगांवकारान तांकां विरोध केल्लो, मात AIFFन कानामनार घेतले ना. आतां स्पोर्टिंग आनी साळगांवकार फुडल्या सिजनांत आय लीगांत दिसचे ना. आय लीग 2015-16 जेमतेम 9 टिमी आशिल्ल्यो. फुडल्या सिजनांत त्यो 7 जातल्यो. आदले वस्ताद साळगांवकार FC आनी स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान आय लीगांतल्यान भायर सरपाचें थारायलां. सध्या भारताच्या फुटबॉल मळार कितें चल्लां तेंच कळना म्हूण AIFFचे कारभाराक विटून स्पोर्टिंग आनी साळगांवकार भायर सरल्या. AIFFच्या नव्या आराखड्या प्रमाण आतांचे सगळे आय लीग क्लब सकयल्या थरार वतले जाल्यार ISL टॉप लीग जातलो. ISLांतल्यान कोणूच रेलिगेट जावचो ना जाल्यार आय लीगांतल्यान कोणूच वयर ISLान प्रमोट जावचो ना. ISLांत खेळूंक जाय जाल्यार क्लबांक फ्रँचायझी फी भरची पडटली. असली खंयच्याच देशांत नाशिल्ली पद्दत भारतान हाडपी AIFFक साळगांवकार आनी स्पोर्टिंग बेजारले आनी आय लीग सोडपाचो हो कठीण निर्णय घेतलो. तांकां मातसो फुटबॉल चलोवपाक इंट्रस्टूय ना AIFFक. तांकां फकत ते ISLाचेर इंट्रस्ट पडिल्लो आहा. सो आमी तांकां कितें घातलें आमच्या चिटीन, आमी तांकां सांगलें की आमकां आतां इतलीं वर्सां आमी आय लीगान हें वता, आमी पावले ते मेरिटार पावले. आमकां कोणें प्रमोट करूंक ना. शेवोन जिखोन मेरिटार आमी इतलीं वर्सां आहा आनी आय लीगान आमी पार्टिसिपेट जाताले मेरिटार. आनी तेणी सदांच सांगलेलें आय लीग आमच्या कंट्रीचें नंबर 1 लीग म्हणून. हेज्याक व्हडलें आनीक लीग ना म्हणून. आख्या संवसाराक हें सगळे नासावन एक लीग जाता ते भाशेन आमचें आय लीग नंबर 1 लीग म्हणून. जर तर नंबर 1 लीग कित्याक लागून तुमी नंबर 2 करूंक करता? आनी तेंय जाल्यार हे निमणें वर्स म्हणा 2017 फुडल्या वर्सा सावन लीग 1 जातलें. आमकां तर आमी सदांच आय लीग 1 घेवन येयल्ले. आमकां गरज ना आय लीग 2 घेवपाक. तांकां तर फुटबॉल प्रमोट केल्लें नाका आनी तांचे तर फकत तांकां ते रिलायन्स आनी FSDLाचे इंट्रस्टूच प्रोटेक्ट करपाक जाय जाल्यार आमकां न्ही घेवन पार्टिसिपेट करून कांय फायदो ना थंय. धेपो स्पोर्ट्स क्लब अंदू प्रमोट जाला. हो एकूच गोंयचो क्लब फुडल्या आय लीगांत दिसूंक शकता. पूण कांय शेर्त सांगूंक शकना. हेर राज्यांतल्यो टिमी साळगांवकार आनी स्पोर्टिंगाची बाजू घेतली जाल्यार आय लीगूच बंद पडूंक शकता. फुडें भारताच्या फुटबॉलाक कसले दीस येता हे वेळूच थारायतलो. खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. 28 फेब्रुवारी 2014 मेरेनची बेकायदेशीर बांदकामां आतां कायदेशीर जातलीं. बेकायदेशीर घरांक कायदेशीर करपी अध्यादेशाच्या मसुद्याक सगळ्या मंत्र्यांनी संमती दिल्या. घरां, वेवसायीक बांदकाम आनी घर तशेंच वेवसायीक वापरांत आशिल्लीं बांदकामां रेग्युलरायज करपाच्या कॅटेगरींत आसात. राज्यपालान अध्यादेश मंजूर केल्या दिसा सावन 6 म्हयन्यां भितर बेकायदेशीर घरांक कायदेशीर करूंक सरकारा कडेन अर्ज पावंक जाय. बीजेपीच्या कांय मुखेल आश्वासनांतले आश्वासनांत बेकायदेशीर घरां रेग्युलरायज करपाचें आश्वासनूय आशिल्लें. शुक्रारा बेकायदेशीर घरां रेग्युलरायज करपाच्या अध्यादेशाच्या मसुद्याक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. सगळ्या मंत्र्यां कडेन हो मसुदो सर्क्युलेट करून पास करून घेतलो. आतां हो अध्यादेश राज्यपालाच्या मान्यतायेक धाडटले. ह्या मसुद्या प्रमाण 28 फेब्रुवारी 2014 मेरेन कसलोच परवानो घेनासतना बांदिल्लीं स्ट्रक्चर्स कायदेशीर जातलीं. जिल्लोधिकारी स्तरावेल्या अधिकाऱ्यांक स्ट्रक्चर्स कायदेशीर करपाचो अधिकार. घर, वेवसायीक बांदकाम, घर आनी वेवसायीक वापराची बांदकामां रेग्युलरायज जातलीं.
ह्या सुवातेवेली बांदकामां बेकायदेशीरूच आसतलीं. रिझर्व फॉरेस्ट, अभयारण्य, CRZ, नो डेव्हलपमेंट झोन, इको सेन्सिटिव्ह झोन, खाजन जमीन, सरकाराची उक्ती सुवात, सार्वजनीक सुवात, कोर्टात केस आशिल्लें बांदकाम. ते दुसरे ऑर्डिनन्स कॉम्युनिटीज आनी गव्हर्मेंट लँड आहा पळय ते हावजान येतले. दोन नोटिफिकेशन केला ती दोन एक्ट केल्या ते बिला. म्हणजे एक प्रायव्हेट जमनीचेर आनी एक सरकारी आनी कॉम्युनिटीज. आता काढला तो प्रायव्हेट जमनीचेर. ओके. आणि तिका डेडलायन म्हणजे डेट बी आसा अमक्या उपरांतचे वा अमक्या पयलींचे? तेच सांगला न्हू पयलीं जे फेब्रुवारी 28, 2014 पासून बांधलेली हा पुरावा हा तीच म्हणून दी तेजे नंतरची न्हू म्हणून. आणि स्ट्रक्चर्स कसले कसले येता भितर? तितून प्रायव्हेट जमनीन आपल्या स्वताचे घर बांधलेले, प्रायव्हेट खाजगी म्हणजे तुझे खातीर म्हणजे आपल्या खातीर बांधलेले अप टू 200 स्क्वेअर मिटर्स आणि कमर्शियल केला जाल्यार 100 स्क्वेअर मिटर. ओके. आणि हेजे आहा ते कम्युनिटीज आनी गव्हर्मेंट तेजे सेपरेट बिल मागीर येतले. ते असेंब्लीन येतले. ते असेंब्लीन पयलीं जॉयंट काडपा आसले. पहिले जॉयंट करचे खंय दिसता म्हणून ते चड जाता म्हणजे ते कॉम्प्लिकेटेड जाता मातशें ते. म्हणून सारकें स्पश्ट जावपाक ते बारीक केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक विराम.